Okay, praise Jesus. चल बाय अलिफा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओ मोगाला बापा, मोगाला जेजू, पवित्र आत्म्या, मोगाचे माये आम्ही तुका हाडकां दिता. दिन वाचता खायचे दिसा पासत हो दीस तुवें आमकां फाव केल्या पासत आनी दर एकल्या जिविता पासत आमचे बोलाके पासत आमी तुका आर्गां दिता. मोगाला जेजू, तूं आमचो कितलो मोग कोत्ताय हे तुजे मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां आनीक एक सोमोन फाव केल्या पासत आनी हांगासर सगल्यो भयणो एकठांय जाल्ल्या पासत ताचे एकल्या जिविता पासत हांव तुका आर्गां दिता. तुका दिन वाचता वाखाणटा बापा. बापा तशेंच हांव तुका आर्गां दिता ही भयणी पासत जी आयचे दिसाक ताचे तोंडांतल्यान तुजें पवित्र आत्म्याचें उतर ती आमकां शिकयतलें. ते बरे भाशेन आयकूंक आनी ते उतरा प्रमाणें चलूंक तूं आमकां शिकयताय म्हूण हांव तुका आर्गां दिन वाचता बापा. तुजें उतर सोत आनी तें स्वताचे उतरान आमकां आमच्या जिवितान तुका फाव जाता म्हूण हांव तुका दिन वाचता बापा. हांव तुका आर्गां दिता आमचे सगळे एक कुडी सांद्या पासत आनी सगळे तुजे मोगा पासत तुवें आमचे पासत हें रोगोत वारोवन आमकां तुज्या रोगतान तुवें नितळ केली, आमची पातकां धुवन काडली, आमकां तुवें बरी भलायकी फाव केली म्हूण ते तुजे एक रोगताचे थेंब्या पासत हांव तुका आर्गां दिता बापा. आनी ह्या मागणी हांव कोत्ता बापा तुजे एकल्याच पुता जेजूचे नांवे आमेन. Amen. 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 Praise God. देव बरें करूं अलिफा. देवाक दिन वाचनी. आर्गां जेजूक. Praise God. आता कोणांगे कितें हा देवाक ग्लोरी दिवपाकू? देव आर्ग दिवपाकू? Oi. ओके. Praise God. आर्गां जेजूक. या भयणी. आयज हांव ऑफिसांतली मातशें बेगीन भायर सरलें कांय काम ना म्हणून आनी मुगे सगळीं कोण मिटिंगेक गेले म्हणून कोण हांव भायर सरलें आनी ते भायर सरचे न्ही पयलें पवित्र आत्म्याक विचारलें पवित्र आत्म्या म्हाका कोणूय दी रे तुजी 2 उतरां सांगपाक कोणूय म्हाका पाव कर म्हणलें तो. चोय जाल्यार भायर सरलें आनी हांव उबी रावलें आनी म्हाका एक मोटर थांबलें. तूं वयता हांव म्हणलें बांबोली वयता म्हाका मातशी बांबोली देंव वयता बाबा वय म्हणोन बस म्हणोन हांव बसलें आनी पावलें. बसतरी ताका सांगलें तो हिंदू आनी तो गोंयचो न्ही दिसता म्हाका म्हणल्यार कोंकणी जाणा. म्हाका म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें जेजू देव म्हूण सांगलें जाण जेजू वळखता तूं म्हणलें पळय म्हणोन लागलो. जेजू एकलोच देव म्हणून सांगलो जिवो देव. तेजे भायर म्हणलें आनी कोणूच देव ना. आनी मुगे डिस्टन्स थोडें तें पावपाचें म्हाका जाय त्या कडेन उलोवपाक मेळना पूण हांवें तें कितें सांगलें जेजू कडेन तूं केसलो म्हणलें गोरजे आकांत येयलो कितें जालें म्हणलें जेजू ओलो मार तो म्हणलें तुका पावतलो. हय हय म्हणोंक लागलो मनांतल्यान न्ही ना म्हणलें मनांतल्यान न्ही म्हणलें काळजांतल्यान म्हणलें. काळजांतल्यान म्हणलें जेजू ओलो मार केसलें तुका सिट्युएशन येयलें कसलेंय तुका कितें प्रॉब्लम अरायज जालें जेजू उलो मार म्हणलें तो तुका पावतलो म्हूण सांगलें. आनी तो हुशाल जालो. मागीर म्हाका म्हणोंक लागलो हांव पावताच इती एक बस थांबली म्हणोंक लागलो आनी वय ती बस म्हणली म्हाका रावता. थंय जाल्यार मुखार गेला आनी तेणें म्हाका म्हणलें हांवें म्हणलें बस म्हणलें मातशें मोटर तुगे म्हणलें बासी मुखार थांबय कित्याक म्हाका मडगांव वयता जाल्यार म्हाका म्हणली ती बस खंयटली. तो इतलो हुशार जालो की हांवें म्हणलो तें उतर हय हय तुवें म्हणलें तें सारकें जालें म्हणोंक लागलो आनी हय. थँक यू जीजस. Praise God. Born poorly. Praise God. Welcome, Jesus. Thank you, Jesus. Ani Konasa. Sister Maria Gannett, I think she'll be back. Yeah, there she is. Ani Konasa. sister. Oi, sister. Hi, Kaita. Oi, hi, Kaita. Oi, I'm Nasik Oi, गेली. oi, मजलीन.
Yes, Nasik गेल्ली on 2nd of February. So आमगे actually 5 ticket काढो आम्ही म्हणजे मामीगे भाव तेगे बायर आणि बाब पाललो. So तेगे exam कित आहाय म्हण ती म्हणपाला आम्ही नाही. So 3 ticket आमगे extra आलोले मामा दाडा आणि मामा दाडा म्हणपाला तू यो न्हू म्हण आमणे नाव दुसऱ्यागे हेजे कितकोण ट्रॅव्हल करू मेटा. आमणे मामा म्हणपाला आस्ती यो तू. मागीर हांवें कडेन मागीर आनी कोण आहा जाचोय आनी कोण आहा जाचोय कोण वता मामा म्हगे एकले फ्रेंडा इंचान चयता पण ते रिसंटली कामा लागलोले सो ते म्हणपा आपणा सर धाडपाना म्हणे तूं इचारान चोय पयलीं तेणी इचारलें सो म्हणपा लागलो दाणा पण रिसंटली जॉइन जाला म्हण मागीर आनी एक विकान तेणे पोतून इचार आपणा पासून मागा म्हणपा लागलें आनी मागीर हांवें प्रेयर केलो द स्पिरीट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन हीज सर एंड सायबा जेजू म्हणून ते तुगे कामा वयता म्हणजे वी वर सपोज टू गो फॉर नॉवेनाज ऑफ इन्फंट जीसस सो तेक लागून हांवें सांगलें जेजू ते तुगे नांव ग्लोरिफाय करूं वयता आमचे बारा सो तुका तर जाय जाल्यार तूं धाड तुगे तर येवजण आहा ते प्रमाणे तूं कर सगळें काम आनी हांवें प्रेयर केलो आनी मागीर तेका सांगलें आगो तूं पोतून इचार आनी चोय गो धाडटलो सर म्हूण आनी तेणें इचारता तेका सरान सांग म्हणजे तेणें इचारना म्हणजे सरान तेका सांगिल्लें तूं कोणा बारा वयता आनी कितू जाय वयताय तुमी मागीर तेणें सांगलें आनी मागीर तेका सर म्हणपा लागलो मिस्टर तूं वच आनी यो हांव तें इतुलें हॅप्पी जालें आनी म्हणपा लागलें आपणाक केसो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आतां केन्ना पावोना नासीक तुमी आहाय म्हण आपूण पावलें सो प्रेज गॉड फॉर दीस Praise God. God, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise म्हाका Jesus. सांगपा जाय तुका एक तूं एक Yes. इंचान काडलोली देवा गेली शेडी तूं एक घोण इगल Yes. सो तेदो हांव लावराको उलयल गो एंड okay. यू नो तेगेली टेस्टिमोनी आसा तेगे होय, तो कंप्लेन आलो चोय वचपा होय, आलोलो हांव प्रे होय, केलो म्हणजे तेजे पासत सो होय. म्हणजे the spirit of lord is upon the authorities who are assigning the assignment so ते प्रे केलो Yeah. न्हू सो तेका रावपा मेळ्ळें तेगे एक्सटेंड जाली वेकेशन सो ते म्हाका सांगतालें तो हॅप्पी जाल म्हूण ते तेका सांग येईल म्हूण ना सांग तरी कित्या येईल ना तरी खबर ना सिस्टर म्हाका खबर ना येल ना म्हूण मेसेज कोत तेका सो तेणें म्हाका Okay. सांगिल्लें इतुले बरे भाशेन हांव तेका उलयता मुगो आमगे म्हणजे तेगे घोवागे फोन येवपा लागलो सो वी हॅड टू डिस्कनेक्ट बट वॉट शी टोल्ड मी Okay. इज सिस्टर अवजलेन आपणाक उलयत तें आपणागे आंगा गूज बम्स येयल म्हण when you were actually telling her giving her the word of God ते म्हणपा लागलें आपणागे आंगा गूज बम्स येयले बरें कोन्न तेणें आपणा उतर सांगिल्लें बरें कोन्न तें आपणाक उलयलें you know चोय हुंय सान हुंय व्हडलो प्रिचर जावपा नाका व्हडलो वजावपा नाका पूण देव ल्हानवीक मनशां उजार कोत्ता तें उतर तुवें दिल तें तेगे काळजां तेगे कानान आयकिल्लें आनी तेगे काळजां भितर गेलें आनी तेणें हय म्हणलें सिस्टर वाव काय बरें उलयलें तें सिस्टर हुंय हांवें म्हणलें चोयलें हाल तुंय दुसऱ्याक कोरे भाशेन प्रेज गॉड प्रेज जीसस ओके सिस्टर हे आनी एक आलो मुगे दोन आलो हय टेस्टिमोनी सांग आम टिकेट वचपा नासिक आम तेगे मुगे मामगे भावागे नांव आसलोलें टिकेटीची आनी तेगे बायल आनी तेगे नांव सो मामा म्हणपा लागलो दाडा म्हणटा तुमकां धोतोली धोल्यार कित कोताय तुमी अशें म्हणटा हांवें म्हळें कोण धरपा ना चल या बिश्टी आनी हांवें म्हळें ते मायग्रंट्स ट्रॅव्हल जाताय ते वेटिंग लिस्टाचे काटान हुंय बसताय स्लिपरां हांवें म्हळें तेंक कितकोन धरपा नाय टीसी आनी हांवें मागीर प्रेयर केलो द स्पिरीट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन द टिकेट कलेक्टर एंड ही विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड सो हांवें मागीर टीसी रातीको येयलो मागीर देडीन तेका आहाय टिकेटीची आहाय तेश कोन्न नांव सांगिल्लें ओरिजिनल नांव कोणागे हांवें ती सांगोनय दाडा मामा हांव आनी मुगे फ्रेंड आनी तो गेलो कांय म्हूण इचारना आयडी इचारना कांय इचारना आनी येता आसतना आमगे टिकेटू चॅक करूं नाय wow praise God see God's favor is upon us Yes, praise yes. Jesus God does many wonderful things in our life. Small yes things. praise Jesus
Hallelujah. लावरागे तेची त्यांच्या चिंताले म्हणजे तेगे विजा आमचे बरं येत ते आमचे बरं असं मेटो म्हणून ते सांगता ते मेळ्ळें काय तू नाका गेली ती मेळ्ळें गेली मुगो ताका. बड्या पाऊल म्हणते गेली. होय, प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. सो मुगे एक लागलोली धाकलीशी म्हणना सॉरी. मुगे धाकलो 1 वर्सा भुरगो 1 वर्सा 12 म्हयने 14 म्हयने भुरगो स्टॅकेसीचेर चडटालो आनी तो थिंगा खुशी ते स्टॅकेसीचेर देगेर उबो जालो. सो मातशें एक पावल गेल्यार तो पडटा सकयल. आतां म्हाका कितें करचें म्हूण कळना आनी हांव येता म्हूण कळ्ळें हांव ताका पांयां अशें करून आवाज कोत्ता टाप टाप करून ताका कळ्ळें हांव येता म्हूण तो मुखार पडटा आसलोलो कसो जाल्यार आनी होरें हांव लेडू अशें करून गेलें जाल्यार त्या भुरग्यान पांय देंवयलो आनी दापाच करून पडलो. एक इस्कादेचेर सां दुसरे इस्कादेचेर सां तिसरे आनी हांव वयर रावन ताका चोयता तो पडटा तो हांवें एक असो बोवाड मारली पूण प्रेज गॉड तो बॅलुस्ट्रेडीचेर पडलो जाल्यार तेगे तकली आड्डता आसलोली देशी तकली तेगेली तकली आड्डता आसलोली बट प्रेज गॉड ओन्ली ही डिडंट हिट हिज हेड पूण तो रोल जालो एक इस्कादेचेर सां दुसरे इस्कादेचेर सां रोल जालो आनी हांव प्रेज गॉड एक कांय जालें ना. And Satan, whatever he thought, my God worked it for good. Praise Jesus. So yes, thank you, Jesus. So yes, praise God. So ani kona ha? Praise Jesus, sister. Praise Jesus. Ani kona ha? Praise Sukolaha. Jesus, sukur baba. Sukolaha. Amge Tony, hamre Tony. Woi, sang sukur. काल पोयर न्हू लायक हांव एक्चुअली ते आमगेली फॅमिली ती लायक दुयेंस जाल म्हण कोणी हें केल्लें सो म्हणजे ते हॉस्पिटलां आसलो ती आनी सो तेंक म्हाका वड दिवपा जाय आसलें आनी सिस्टर सुमित्रा हांव हें कोतालो कॉन्टेक्ट कोतालो ती म्हाका मेळना आसली म्हणजे कॉन्टेक्ट म्हळ्यार ती उलोवपा ती बिजी आपल्या म्हणजे ती बिजी आहा तेन्ना हांव हें कोतालो आनी हांव बिजी आहा ती म्हाका हें जाली सो कॉन्टेक्ट जायना सो हांवें मॅसेज सोडली आनी मागीर तेगेन म्हण तूं तें हें केलें मागीर देवा हातून तेणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आपूण हालीं वयता म्हूण सो दॅट इज वॉज एस्टरडे काल सो ती गेली सकाळीं वचोन तेंक वर्ड बी दिलें आनी ती येयली सो तेजे उपरांत न्हू मागीर हांव गेलो कित्याक म्हाका तो टायम मेळना म्हणजे कोर्स आसलो सो हांव कोर्सा गेल्लो सो हांव लेट पावलो सो तेका लागून हांव गेलो मागीर आनीक तेन्ना देवागे उतर मुगे भाशेन तेंका म्हणजे हें केलें देवा जेजूच्या रोगतान ती बरी जाली म्हूण आनी कांय चिंतना काय तुमी फकत देवा आर्ग दिये सो ती न्हू देवान एक मिलाग्र केली सो तेंगेल्या रुपांतराचेर तेंचेर हांसो येयलो म्हणजे बरें स्मायली तेमी सांगलें मानून घेयलें देवान ते मामीक बरें केलें म्हूण तेगे चेडूं जावं बायल ती सगळीं सांगलें भयणी आसल्यो जायत्यो सो ती तेंगे कित्याक देवागे पवित्र आत्म्याचे एक देड म्हणटा तिका शांतिकाय म्हणजे पीस मेळ्ळा सो तो पीस तेंगे घरा येयलो सो ती सगळें कोन्न म्हणजे तेमी मानून घेयलें सो हांवें मुगे भाशेन हें केलें तेंकां आनीक देवाक उतर दिलें आनीक हांव येयलो आनी तेजे उपरांत मागीर हांवें कॉन्टेक्ट हें केलो मागीर सिस्टर जोलिनाक तेका सांग सिस्टर जोलिनान तेणें वर्ड हें दिलां आसतना चेडवा तेका कॉन्टेक्ट केलो सो हांव सांगूं सोदलें देवान न्हू सगळीं दारां उगवलीं म्हाका जेन्ना हांव म्हणजे आशेतालो ती म्हाका देवान थाप करून तेगे एंजलान धाडून आंजवळी धाडून थिंगा सारकें बरें हें जालें आनी हांवें केन्ना तें पडली मिलाग्र मुट्टी मुगेली हांवें केन्ना तेंकां अशें करून वर्ड कोणाक दिवूं नासलें आनी तें म्हणजे अशें करून हें जालो तें दुयेंस जालो तें म्हाका त्या देंवचारा नांवूय घेवपा नाका सो आय डोंट वांट टू से दॅट what sickness is there Praise God. so there is no sickness in her so that I believe Amen. amen Thank you, praise Jesus. Jesus thank you Jesus Thank you, Jesus. आनीक Praise दुसरी मुट्टी मिलाग्र मुट्टी म्हाका जेन्ना हांव वयता म्हणजे कोर्सा येता सो थिंगा पयर आमकां आन्सर आसलें सो हांवें तें एक क्वेश्चन म्हणजे हांव मागणी कोतालो म्हणजे तें प्रेयर आहा तें थँक यू जीसस द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड ही हिमसेल्फ हॅज अनॉयटेड मी थँक यू जीसस सो दॅट विजडम तें सगळें हांव म्हणटालो thank you Jesus I am doing excellently good in my studies and I have the top my exam
सो हो स्क्रिप्चर हांव म्हणटालो म्हणजे ते म्हणून म्हणजे एग्जामीक Praise बसलो God. एग्जामीक बसलो म्हाका तितूंतले 20तले उटर मार्क्स मेळ्ळे. प्रेज जीसस. आनी पळयत आत्म्या कोणाय पयलीं मागिल्लें पळयत आत्म्या तूं बरयता एग्जाम हांव बरयचना. Praise Jesus. प्रेज जीसस. सो God, कोण praise God. आंज पळयता कितें कोण That's awesome. सारकें म्हणून. प्रेज जीसस. आनी कालूय उदका उडी मारपाक आमकां हाडलें काल हांगा ते आमगेलें. सो ते काल सगळें बरे भाशेन जालें सगळें. हांव कांय सारकें नको. सो द होली स्पिरीट टीच मी एवरीथिंग. सो सगळें न्हू पळयत आत्म्याचें न्हू सगळें आयज जाता. आयज म्हाका एक देवाचो एक आंज म्हणजे देवान सांगलो पवित्र आत्मा तुका धाडटलो आनी तो तुका शांती जातलो. सो ही उतरां न्हू आयज स्वत मुगे जिवितांत जालें आनी हांव कितें जालें जाल्यार हांव रोखडो पळयत आत्म्या उलो मारता. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. आनी देव मुगे मिलाग दिसान दीस आनी मुगे मिलाग न्हू तुमकां सांगोन काबार जावपा नाय. मुगे एक मिनटान मिलाग जायत आसता मुगेल्यो. कितें ना कितें सांगिल्लें कितें जाय न्हू हे सगळें फावो जाल्यार देव म्हाका सगळें दिता आनी आयज घर भरलां सारकें. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. Praise God. Praise Jesus. Tuk Our dilam God, Jesus. दुसऱ्या दिसा. So पवित्र आत्मा, yes, John 14:26. सारकें सुकोर सारकें उलयता पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. कळ्ळें? पवित्र आत्मा आमगे टिचर बाय घाता फ्लावी. येस. पवित्र आत्मा आमगे टीचर. पवित्र आत्मा आमगे लॉयर. पवित्र आत्मा आमगेलो स्टँड बाय. पवित्र आत्मा आमगेलो आनी कोण जोनिना सिस्टर मातशें स्क्रिप्चर सांगता. पवित्र आत्म्या Adari, भायर आमकां Adari, खाण Adari. आदारी. John 14:26. पूण बाप म्हजे नांवीन धाडटलो तो शारथी. Praise God. Thank you, Jesus. And सुकोर बरें ल्हान मोन आनी ल्हानविकाय आमकां आहा जाल्यार देव आमेन. John 14:26. कोण वाचता सिस्टर? पूण बाप म्हजे नांवीन Jesus. तुमकां धाडटलो तो शारथी म्हणजे जनीना. पवित्र आत्मा तुमकां सुकोर सगळें तूं वाचीत शिकयत. बाबा? ओय वाचत्यांचो ना वाच तूं म्हाका कोंकणी तितून जायना मुगे. सिस्टर तूं बाप कमेंट म्हजे नांवीन तुमकां हय जोनिना धाडटलो नाल्यार सुकोर वाचतो. तो शारथी म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवेन तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. आमेन. या आज मगे नेट क्रॉस करता. सगळें बंद पडलें. Hello? हॅलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. What is happening? ऐकू येता फ्लावी? ओय वय. येस सिस्टर. ऐकू येता सिस्टर. Jesus. Pray Jesus. Praise Praise Jesus, Jesus. sister. Praise Hello? Jesus. Praise Jesus. हॅलो. तू उलो इल्लो Jesus कंटिन्यू Christ. करता जाल्यार. Praise Hello? Jesus. जेसू काय का ऐकू तुमचें येता, आयको येता आमकां. Pray Jesus. ऐकू येता बाबा?
Yes, Or sister. दुबाव दोनाका ऐको येता. Praise the Lord. Praise the Yeah. Lord. Praise So anyway, Jesus. Huh? वाचिला नी? Oi. वाचले sister. Hello. Praise Jesus. Sister उलोयतो. Praise Jesus. ना तिचं बॉन्ड पडला. नी कोण हा? ऐकू येता? ओय ओय ऐकू येता. ऐकू येता? ओय sister येता. Okay. Praise God. Praise God. Thank you, Sukur. Thank you so much. Praise Jesus. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Jesus. आणि कोण हा? Tony हमडान तो. Tony. ओय टोनी हा रे? मी हा तो. टोनी बाबा. Praise Lord, sister. Jesus. Praise Jesus, sister. सांग रे Everyone. बाबा. ते मंडे सांग. Praise Monday Jesus. सांगतो ती सांगते? Praise Jesus. Okay, ओय okay. praise God. Testimony बरे ती. Okay, sister. Sister, मुगे भाव सगळा पण अंदे के हार्डली अंडी स्लीप झाली. आणि फ्रायडे थर्सडे आहे सिस्टर मेसेज केले सिस्टर मातशे प्रेयर करून त्याचे. सिस्टर रिप्लाय केला आपण मातशे बिझी हा आम्ही इन मीटिंग गेला दिसत फ्रायडे मिस हावची पण मेसेज टाइप केली. मेसेज ई आम्ही सगळी बायबल वाचताय न्ही. Yeah. Oi. हय बायबला देवागे पावर आहा देवागे पावर बायबल आहा देवागे उतर ते Oh, देवागे उतर जीवे उतर brother. Praise God. जेजू म्हणल्यार आमगे उतर. Oi, mass. Praise God. Flesh. देवागे उतर. सिस्टर वचनी पहिला बाबा प्रेयर मेसेज टाइप केली. I'm holding all the time. I was holding this Bible as a book. I changed my thinking. I'm believing in my heart. This is not a book. It's your flesh. Praise God. Jesus Your Varga. flesh. God, Your flesh your flesh is flowing in my brother's body. Prayer brother and UK Bible don't take back pain already heal already. Amen. Praise God. मिसा गेलो मिसा काहीतरी भाव फोन केलो भाव सारखो अनकॉन्शियस आहा म्हणजे ताका उलोवपाक काय जाता कितके उलयता म्हणटा म्हाका सांग तू टोनी तू सावंडे आहा रे न्ही भयणीन सांगले तो टोनी मरे आमगे टोनी मरे कोण टोनी तेश कोण उलोवपाक लागलो Okay, praise God. भयणीन बायबल हातीन धर तेज्या हातीन धरपा लायले आनी हांवें भयणी म्हणपा लायले prayer. Say prayer. All the time I was holding this Bible as a book. I changed my thinking. I believe in my heart. It's not a book. It's your flesh. Let your power come into my brother's body and heal him. Okay? आणि हे म्हणटा आसतना तेणे ताका म्हणपा लायलें तोय म्हणपा तेगे हें जालें आनी ही ऑल्सो स्टार्ट म्हणजे तो सेन्स आयलो आनी मुजे बरोबर तोय म्हणपा लागलो म्हण फोर्सा म्हणले आनी हांवें मागीर म्हणीत रावलो आनी म्हणटरी मागीर हांवें प्रे इन टंग्स गेले वर्सांक तितलो आहा तितलो फोर्स घायलो कोण आसना घरा तितलो फोर्स घायलो आनी मागीर म्हणटा तो म्हण आ बाबा तूं केसो आहा टोनी केसो आहा हांव वळखता रे म्हाका वय वय वळखत म्हणपा लागलो आपणे बाबा टोनी म्हणपा लागलो आनी मागीर मुगे भुरगीं कोण रे म्हणपा लागलो भुरगीं हा ती भुरगीं ती एट्रिया नालेशू आलेक यज्ञता ती सगळीं तेंक नांव गेली मागीर सिस्टर तो सारको कितें उलयता तो सारको इस्सोन तो बरो म्हणजे सेन्स आयलो म्हणजे देवा बायबल वाचता आसतना इट्स ऑर्डिनरी बुक समजाय पूण देवागे पावर हितू आहा आमी युजार केले जाल्यार मागोत तें मेळटा म्हाका मागलो म्हाका मेळ्ळें Bartan Magil brother. Praise God. वावडटान Pray मागीर from the heart. Praise God. Beautiful. Thank you, Jesus.
Thank you, Thank Jesus. you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Praise God. आणि काल फोन केला ऍक्च्युली भुंगे बहिणी घेतात ते म्हणजे काल त्याने बोल बाटवण टुणी कसं हा आम्ही पेट मी हरत गेले आम्ही तू काय ना तू जाल बरो देवा घेतो मान म्हणले देवा घेतो म्हणले तू काहीच बी नका तू झालो बरो ऑलरेडी झालो बोल जाल म्हणून तू बावाट माग हांव तू पसत मग हांव सकाळी 3 देश कोण हांव मागता तेच दिवंक जावन म्हणजे तो जातलो बरो 100% जालो ऑलरेडी ऑलरेडी हॅड फेथ Praise God. Amen. बावटन सांगेल म्हाका जाल म्हणून Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus Kargan, Jesus Jesu Kargan. Karga, brother. Praise Jesus. Praise Jesus. Jesus. So Praise nice the to Lord, see you. brother. Praise God. Computer सबको busy हा. फाईल घेऊन कम्प्युटर घेऊन त्यांची क्लास कव्हर झाली हांव क्लासीन घुसलो. Jesu Praise Karga. Jesus. Praise Praise Jesus. God. Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. हांव फकत थिंगा ऍड करूंक सोदता एका तेंपार आतां भावान सांगला म्हणून ते बायबलाचेर सांगता हांव. बायबल हांवूय तसो बूक म्हणटालो पयलो म्हणजे बूक हे कसो पूण एका तेंपार हांव बॅगान म्हाज्या बाटली घेवन भोंवतालो. आयज त्याच बॅगान हांव ते बॅग म्हणजे दुसऱ्या बॅगान हांव बायबल घेवन भोंवता. Praise God. Praise God. Jesus. That is the truth. And the Praise God's God. word says that truth will set you free. So Amen. try to Praise Amen. God. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Amen. Tony Huingalre. Tony Baba, how How did you was- feel? Better, top of the world. And you know what? You always doubted, what is the purpose for me? What purpose God has for me? When will God use me? Did you see out of your smallness how God makes you big and abundant? Amen. You Amen. gave the word of God to your own brother. How beautifully. Amen to it. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Praise Jesus. God. Kargan. Okay. Ani kona ha? Samsung? Samsung SM किती हा सांग पा. संतोष काय किती रे तो? Praise Jesus. Samsung SM. Not Samsung join. SM. Oh, not join? Oh dear. No, join, brother. Join. Okay. Okay. I'm not co-host, so I can't recognize. Oh dear. Okay, recap करूया तर. Ulabia. Praise God. Praise God. Praise God. Yes, sister. आर्गां जेजूक गेल्या बुधवाराक भोयण मारियान आमकां दिल्ले शिकवणीचो विशय जावन आसलो आमी देवान विंचून काडलोली भावार्थाची हातयारां. जायतीं वर्सां आदीं भोयण मारियाच्या जिवितांत देवाचें उतर घेवन वावराडी येवचे आदीं तिने पयलें जेरमायस अवेस्वर 29 वोड 11 आयकोली आनी तें उतर आयकोन ती संतोषभरीत जाली. तिच्या जिविता पासत देवाची बरी येवजण आसा तें आयकोन भोयण अजाप जाली. ती ह्या उतराचेर नियार कळूंक लागली. वोड 13 सांगता ते पोरी भोयण सगल्या काळजांतावन जेजूक सोदूंक आनी मेळूंक आशेताली. पूण तिच्या जिवितांत जायते भार आसात, जायते कश्ट आसात अशें तिका दिसून येतालें. मातेवाच्या 11व्या आवेसवर वोड 28 आनी 29 वेर आमी नियाल करीत जाल्यार आमकां गमोन येतलें की कश्टांचो केदोय व्हडलो भार आमचेर आसत जाल्यारूय जेजू आमकां आपल्याशी आपोवन आमकां समाधान दिवंक तो सोदता. पूण जायते पावटी आमी हें सोत विसरतात आनी सजमोतांव की आमकां तें समाधान आमच्या पेल्याशी उलोवन नेवतलें. भोयणीन आमकां शिकयलेलें कशे तरेन जाकोबाच्या अवेस्वर 1 वोड 2 आमकां सांगता की जेन्ना आमचेर कश्ट दौड येतात तेन्ना आमच्या भावार्थाची एक
भावार्थाची एक परीक्षा कशी जाता आणि ह्या परीक्षेन जोरी तर आम्ही जेजूचेर असलेलो आमचो भावार्थ हालोयनात जाल्यार आम्ही अदीक थीर आसतल्यांत आणि खरेपणी जेजूचे शीस आम्ही जावंक पावतल्यांत. पेद्रूची पहिली चीट 5:7 आमकां आमच्या सगळ्या उस्क्यांचो भार जेजूचेर घालूंक सांगता, कित्याक आमची काळजी ताका आसा. न्हय फकत तो आमचो सगळो भार आपल्या खांदार घेवंक रावता, पूण आपल्याशी जो येता ताका तो समाधान दिवंक रावता. जेजूचें उतर आमकां नितोल करता. जेजूचें नांव आमकां नितोल करता. ताच्या नांवाक पदवी आसा. आमचे सगळे कोश्ट तो पयस करूंक आशेता. एकामेकाक आमचे कोश्ट सांगून आमचे कोश्ट पयस जायनात. आमचो भावार्थ वाडोना. आमचो भावार्थ वाडटा जेजूचें उतर आयकोन, ताच्या उतराक मानून घेवन. जायते पावट आमी आमच्या इश्ट व इश्टिनी जी देवाच्या उतरांत ना तांचेशी आमचे कोश्ट घेवन वेतात. आमचे कोश्ट पळोवन ती आमचे चुचुरे करतात. तेन्ना थोड्याच वेळाक आमकां घोटाय कशी मेवता. पूण आमी विसरतात की जेजू जावन आसा आमचो खरो भोव विश्वासी इश्ट. कित्याक जेजूचें उतर जुवांव 15:15 अशें आमकां सांगता. आमी जायते पावट जेजूशी आमच्यो गरजो पुरो करूंक भीक कशी मागता, पूण त्या वेळार आमी विसरता की जेजून आमकां आपलो चाकर न्हय पूण आपलो इश्ट म्हूण उलो केला. आनी इतलेंच न्हय पूण आपल्या सर्गीच्या बापाच्या राजाचे सगळे गूट ताणें आमकां उगडापे केल्यात. जुवांवाचो 15 16 वडींत आमच्या भयणीक सदांच जागरूक करता. ह्या उतरांतल्यान देवान तिका विंचून काडलां हें आयकोन तिका जेजूच्या राजांत वावर करूंक जाय तो धीर मेवता आनी तिची उमेद वाडटा. भयण मारियाकूच न्हय पूण जेजून आमकां जोण एकल्याकूय ताच्या राजांत भितर सरून आनी वावरूंक विंचून काडलां आनी नेमल्यात. देवान आमकां आमच्या सादेपणान विंचून काडलां आनी फुडील वाट दाखोवंक तो सदांच तयार आसा. दुसऱ्यांक दिवंक आमकां एकदम कठीण दिसता, पूण लुकाच्या 6:30 वडींत जेजू आमकां सांगता की आमी गरजेवंतांक दितात तेन्ना तो आमकां चिकार मापान दिता. जेन्ना आमचेशी थोडें कितें आसा तें आमी दुसऱ्याशी वांट्टा तेन्ना आमी जावंक पावतात भावार्थाची हातयारां. कित्याक असल्या परिस्थितींत आमी आमच्या देवाचेर आमच्यो सगळ्यो गरजो पुरो करूंक पातयेता. देव आमकां सांगता आमी संवसारा खातीर जावन आसात एक उजवाड. कालोखांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांक आमी जेजूच्या राजांत वाट दाखोवंक ताणें आमकां विंचून काडलां. जेन्ना भयणीक उतरांतल्यान गमून आयलें की जेजूच्या गायांनी तिका सगळ्या पिडेंतली पेकोवणी मेवल्या तेन्ना तिणें आपली सगळीं वखदां घेवपाची बंद केलें आनी आयज पर्यंत ती ह्या देवाच्या उतरा उदेशी एक सुफळ जिवी जियेता. भयण मारिया भाशेन आमकां जोण एकल्याकूय जेजून विंचून काडलां दुसऱ्यां खातीर उजवाड जावच्याक, जेजूचो मोग अणभवपाक आनी तो दुसऱ्यांशी वांटपाक. खरेंच आमी जावन आसात देवान विंचून काडलेली भावार्थाची हातयारां. आर्गांची सूख. Archangel, praise Jesus. Archangel, praise God. Praise God. All Jesus. these nuggets. Praise Jesus. Archangel. Praise God. Praise God. Jesu Praise Karna. God, praise God. आमच्या बाय मरियाची लव्ह स्टोरी विथ द लॉर्ड. Praise God. Well, praise God. Thank you, Jesus.
Okay, so thank you, Flavia. Praise Jesus. Over to Bhoinn Ephrem. Praise God. Praise God. Devakarka, Devak Moima, Devache Moima. Jesu Karka, Jesu Karka. Jesu Moima, Jesu Moima. Povitratmya Karka, Povitratmya Karka. Povitratmya Moima. Povitratmya Moima. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Mogacha Bao Boinando. आयज हांव ओंप्याच्या वपारी वयर शिकवण दितलें. पयलीं आमी देवाचें उतर आमी वाचुया. सिस्टर, मार्क 4:1-9. सिस्टर हांव दुसऱ्या कंप्युटरार लॉगिन जाल्लें शेअर करपाक तें लॉग आउट जालें थिंगसान. सिस्टर फातिमा. Okay, आमगे फातिमा गातल. Yeah, 1 minute. 1 minute. Just notice that I got logged out. Okay, no problem. Praise Jesus. Zalen sister, yes. Okay. Kite scripture, sorry. Mark 4:1-9. One to 9. Matthew. Mark. No, Mark. Marco. Sister Mark. Yeah. Same sister. Bachu sister? Marco by. Okay. Marco, हा. दुसरी तो दोर्याचे तोडेर शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकटवलो की तो दोर्यांत आसलोल्या एका होड्यार चोडून बसलो. आनी सगलो लोक दोर्याचे वाटेन रावलो. तो तांकां सोबार वस्तू वेपारींनी शिकोवंक लागलो. आनी शिकोयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरे जोबरशी माती नासली तसले कडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन ते बेगीच किडलोले, पूण वत येतोच करपोले आनी मूळ ना जावन सुकले. दुसरे कांट्या मोदें पडले, कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केले आनी पीक जाले ना. आनी हेर बी बोरे जमनीर पडले. Praise Jesus. देवाचें उतर. ना उल्हास ना? आनी हेर बी बोरे जमनीर पडले. तें किरलोले आनी वाडले आनी ताका पीक जाले. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें,
आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकूचे. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकार. मोगाच्यानो ही वोपार आमी वोप्याची वोपार आमी सगळ्यांनी जायती पावटी आयकल्या न्हय. सगळीं जायते जाणांक तुमकां सगळ्यांक की वोप्याच्या वोपारी वयर जायती शिकवण आसा न्हय. होय होय. हय सगळ्यांक आमकां चडशे जाणांक जायते जाणांनी वोप्याची वोपार आयकल्या. मोगाच्यानो आयज जेसू हे वोप्याचे वोपारी वयर आमकां कितें सांगता, कितें सांगूंक सोदता? कोणी सांगशात? बरें बी जावन आसा देवाचें उतर, तर आमी ताच्या उतराशी आमी जाणो जावंक जाय आनी ताच्या उतरान आमी जियोंक जाय. ओके सारकें आहा. तो जेसू आमकां आयज सांगता कशे परी एक वोंपी आपल्या शेतान तो बी वोंपता आनी ते वेगवेगळ्या सुवातेचेर तें पडटा आनी वेगवेगळे भाशेन पीक दिता. हातून हे वोपारींत वोंपी जावन आसा जेसू, बी जावन आसा देवाचे उतर आनी जमीन जावन आसा आमचे दर एकल्याचें काळीज. जेसू हे वोपारींत आमकां 4 भाशेची वेगवेगळे तरेची काळजां दाखयता, वेगवेगळे तरेची जमीन दाखयता. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवाचे उतर म्हणटा बियां सारखें. आमी सगळ्यांनी बियां पळयल्यात न्हय. होय. ते बी तर आमी पळयले जाल्यार ते बियाक जीव आसा दिसना, ते एक सुकें बी कशें दिसता न्हय. होय. पूण जेन्ना हे बी आमी जमनीत घालता आनी ताका आमी दिसपोटी आमी शिंपता उदक घालता तेन्ना हे बियाक कोंब येतात. ते स्लोली ते वाडोंक लागता आनी एक व्हडलें झाड जाता आनी ताका जायतीं बरीं फळां जातात. जरी तर आमी हे बी तर जमनीत घालिनासतना ते तर आमी ऑल्तरीचेर दवरले, उशा पोंदाक दवरले आनी फकत जमनीक तर दिसपोटी आमी तर उदक घालीत रावले जाल्यार पीक जातलें ना. आमी ते जमनीक घालूंक गरज. तेच भाशेन देवाचे उतर ते उतर जे आमी आयकता ते उतर आमच्या काळजांत आमी वोपूंक गरज. हे काळजांत जेन्ना आमी हे उतर वोपता ते दिसपोटी आमी ते शिंपूंक गरज. म्हणजे दिसपोटी आमच्या तोंडांतल्यान ते आमी उच्चारूंक गरज. जेन्ना हांव हे देवाचें उतर दिसपोटी उलयता, हांव दिसपोटी ते उतर उच्चारता तेन्ना हे उतर हे झाड आमच्या काळजांत वाडटा, हे बी आमच्या काळजांत वाडटा आनी ते व्हडलें झाड जाता आनी ताका जायतीं फळां जातात. आनी हे बी तर बरें वाडटलें जाल्यार आमकां बरे जमनीची गरज न्हय. होय. देवान आमकां सगळ्यांक एकल्याक सगळ्यांक आमकां ही बियां दिलोली आसात. म्हाका चड, फ्लावियाक उणें, मारियाक चड, दादा विन्सेंटीक पावरफुल बियां, दुसरी सिस्टर फातिमाक ओलिकी बियां ना. सगळीं बियां पावरफुल सारकी. सगळ्या बियाक शक्ती आसा, सगळ्या बियाक ताकद आसा. हे उतर जावन आसा, ही बी जावन आसा जिवे बी. देवान आमकां आमी देवाची मोगाची भुरगीं, आमी देवाची मोलादीक भुरगीं, अपुरबायेची भुरगीं आनी ताणें आमकां सगळ्यांक एकल्याक देवान आमकां पार्शलिटी करूंक ना. सगळ्यांक एकूच भाशेची आमकां बी दिलोली आसा आनी देवान आमकां सांग ही बियां दिल्यात आनी वचून तोकतात तसली बरीं फळां दिवंक आमकां विचून काडल्यात. तुका म्हाका सोमेस्तांक आमकां विचून काडल्यात. देवाचें उतर जिवाचो 15वो आवेसवोर बोळ 16 सिस्टर घालचे.
John 15:16. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. देवा कारका मोगाच्यानो देवान आमकां एक एकल्याक विचून काडल्यात, पूण आमी कितलीं जाणां हे बी आमी वोपून कितलीं जाणां आमी फळां उत्पन्न कोत्ता काय कोत्ता आमी. जायती पावटी आमकां डायरेक्ट आमकां बी वोपूंक नाका, पूण डायरेक्ट आमकां फळां जाय. देवान आमकां डायरेक्ट पीक दिवंक ना, पूण आमकां बी दिलां. आमी ते बी वोपून फळां काडपाचें काम आमचें. जे भाशेन देवान अब्रामागेर भुरगें नासलें, जायतीं वर्सां तो जाणटे पिरायेर पावलोलो आनी देवान ताका एक भासावणी दिली, आपलें उतर दिलें. आपूण तुका हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो बापूय कोत्तलो म्हूण. देवान ताका डायरेक्ट भुरगें दिवंक ना, पूण भासावणी दिली, आपलें उतर दिलें. अब्रामान कितें केलें, हें उतर आपल्या काळजान ताणें बाळगून तें दवरलें. हें उतर रोखडेंच बी ताका मेळूंक ना, हें भुरगो ताचो भुरगो ताका मेळूंक जायतीं वर्सां लागलीं. कितलीं वर्सां? 25 वर्सां लागलीं. पूण अब्रामान हें उतर ताणें काळजान, जे देवान दिलोलें तें उतर ताणें काळजान तें दवरलें. भावार्थान तो रावलो. सोंसणीकाय, भावार्थ आनी सोंसणीकाय. आमकां सोंसणीकाय आहा काय? आमकां तर मागतात ते आमकां तर मेळ्ळो ना, आमी रोखडीच तें हें उतर कांयच काम करना. मारिया सिस्टर मारिया दुसरें उतर सांग. आमकां रोखडो रिजल्ट जाय, आमकां रोखडो इन्स्टंट रिजल्ट जाय. कित्याक आमी आतां ह्या संवसारांत रावता ते आमकां एक संवय कशी जाल्या, सगळें इन्स्टंट बटन मार, इन्स्टंट कॉफी आनी कितें फोनाचेर ऑर्डर कर. Praise God. Praise God. सारखे बोटाचेर जाय तांकां. आमकां संवय जाल्या, आमकां सगळें इन्स्टंट. टच स्क्रीन, हिंगा टच स्क्रीन, सगळें जाता. कॉडलाचेर सगळें घरांत रावन जाता. तेच भाशेन आमी देवाकूय, देवा लागीं तेच करूंक सोदता. इन्स्टंट मागोना, जायना, हें उतर जायना. आमकां सोंसणीकाय जाय. आमी जेन्ना हें उतर जेजू कारका प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवान हें सगळें रोचलां, देवान हे संवसारांत रोचलां. ताका सगळ्यांक वेळ आहा. बी, वेळ आनी ताचेर पीक आहा. आमी तर हें बी तर एक वस्तोरी तर प्रेग्नंट जायत, कन्सीव जायत, तें तर म्हणलें आपल्याचे आनीक 4 म्हयन्यांनी आपल्याची वेडिंग एनिवर्सरी आहा. म्हाका देवा लागीं तर मागलें 4 म्हयन्यां भितर म्हाका भुरगें दी म्हूण. हांव वेडिंग एनिवर्सरी आनी बॅप्टिजम बराबर सेलिब्रेट करतलें. जातलें ना. देवान देवाचो टायम आसता. 9 म्हयने कंप्लीट जावंक जाय. ताचे पयलीं आमकां भुरगें मेळ्ळो ना. 4 म्हयन्यांनी भुरगें म्हणल्यार मेळटा ना. एक शेतकामत्याक तर ताणें तर बी तर भोंवपलें, जमनींत भोंवपलें आनी 1 वरान तर आपल्याक पीक दी म्हणलें, मेळटलें ना. तर देवान सगळें आपल्या वेळा प्रमाणे हे संवसारांत रचून हाडलां. आयज हांव देवाचें उतर वाचतालें सकाळीं, उपदेश 3रो हांवेसपूर वाचतालें. तेजेर दिलां there is a time for everything म्हूण 3 to 11 हांव वाचतालें. सगळें संवसारांत जें कितें आहा ताका सगळ्याक वेळ आहा, टायम आहा, सिजन आहा. रातचें तर आमकां दीस जाय म्हणल्यार देव आमकां दितलो ना. रातचे रात, दिसाचो दीस. तेच भाशेन
पवित्र पुस्तक हे पवित्र पुस्तक आमकां सगळ्यांक देवान पवित्र पुस्तक दिल्लें आहा न्ही आमच्या लागीं सगळ्यांक पवित्र पुस्तक आहा वय तर पवित्र पुस्तक तुका दुसरे म्हाका दुसरे ना एकूच बूक हे पवित्र पुस्तक जावन आसा बियांचे बॅग हे बॅगांत वेगवेगळी तरेची बियां आसात हे बॅगांत जे देवाचे उतर आसा ते जिवे उतर हे उतर जिवे हो जावन आसा सोब्द देवाचे उतर जुवांचो पयलो आवेस्फोर पयली वोळ आमकां म्हणटा घालता सिस्टर Praise God. ओरंबाक सोगले रोचने आदी सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवे आसलो आनी सोब्द देव आसलो जेजू कारका हो सोब्द जावन आसा जेजू जिवो जेजू देवान सुरवातेक आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा देवान जेन्ना हे स्वर्ग आनी संवसार रचलो तेन्ना हे उतरान देवान हे संवसारांत आसा तितले हे शब्दान देवान रचले हे उतराक पावर आसा ताकद आसा हे उतर जिवे हो जावन आसा जिवो जेजू हे उतर केन्नाच बदलना आमचे संवसारांतले वस्तू सगळे बदलतल्यो पूण हे उतर केन्नाच बदलना आमचे संवसारांतल्यो सगळ्यो वस्तू काबार जातल्यो जेजू देवाचे उतर माथेवाचो 24वो आवेस्फोर 35वी वोळ म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार मॅथ्यू 24:35 स्वर्ग आनी पृथ्वी सोदतली पूण म्हजी उतरां केदींच सोदची नात Matthew 24:35 अंतराल आनी प्रितूम सोडतली पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोडची नात जेजू कारका हे संवसारांतले सगळे काबार जातले पूण देवाचे हे जिवे उतर केन्नाच काबार जावचे ना देवाचे उतर आमकां स्तोत्र 93:5 हांगासर पोत्तून देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्परा तुझे उतर केदींच हालो ना आनी बदलना स्तोत्र 93:5 5वी वोळ तुझे उतर कधीच हालना बदलना संसार सरसोर सर्वेस्परा तुझ्या घरान फांगतली पवित्रताय जेजू कारका हे उतर केन्नाच बदलना हे उतर तेच उतर हे उतर जावन आसा सासणीक उतर आनी जेन्ना हे उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयता उजाडटा हे उतर केन्नाच रिते येना आयजया 55:11 आमकां सांगता हे उतर केन्नाच हाली येना ते उतर 100% तेजो रिजल्ट येताच आमकां जाय भावार्थ आनी आमकां जाय सोंसणीकाय तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर म्हजी खुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायलां तें
शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जाऊन मोजेशी परतून येना. देवा कारका देवा इतले देवा 100% हे देवाचे उतर मोगाच्या भाव भयणांनो. जेन्ना हे उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी भायर सोदता त्याचो रिजल्ट येताच आमकां फकत भावार्थ जाय. हे उतर जावन आसा तेच सासणीक उतर, ते केन्ना बदलना, ते काल आयज आनी सदां काल तेच उतर. फेब्रुवारी 13:8 आमकां म्हणटा. हे उतरांत, हे देवाच्या उतरांत सगळे आमकां जे आमच्या जिवितांतले प्रश्न आसात ते देवाच्या उतरांत पवित्र पुस्तकांत सगळ्या प्रश्नाक आमकां जबाब मेळटा. जोरी तर म्हाका तर देवाचे उतर तर फकत हांवें ते बी ओपूंक गरज. Praise God. जेजू ख्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना. काल आयज आनी सदां काल तो तोच. हो जेसू हे उतर जावन आसा जेसू हे केन्नाच बदलना. ते काल आयज सदां काल तेच उतर. ते सासणीक उतर मोगाच्यानो. हे बी हे देवाचे उतर आमच्या काळजांत आमी ओपूंक गरज. जेन्ना जोरी तर म्हाका बोगसणे जाय, बोगसण्याचे तूं बी घे आनी तुज्या काळजांत ओप, तुका बोगसण्याचे पीक मेळटले. तुका तर मोगाचे बी जाय, तू मोगाचे बी काड आनी तुज्या काळजांत ओप, तुका मोगाचे पीक मेळटले. तुका जर शांती जाय, शांतीचे बी घे आनी तुज्या काळजांत तूं ओप आनी तुका शांतीचे पीक मेळटले. Amen. Amen. आमेन. Praise God. जोरी तर आमी तर आंब्याचे बी घातले जाल्यार आमकां तेजी ऑरेंजीस मेळटली ना. चिकूचे बी घातल्यार आमकां पपाया मेळटले ना. जे कितें म्हज्या जिवितांत जाय, जे कितें म्हाका फळ जाय ते बी हांवें म्हज्या काळजांत ओपूंक गरज आनी तेच म्हाका जे भाशेन हांव ते बी ओपता ताचे म्हाका पीक मेळटा. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. फकत आमकां कितें जाय, बरी जमनीची गरज. आमी जमीन तयार करूंक गरज. ही जमीन म्हणजे आमचें दर एकल्याचें काळीज. मोगाच्यानो Praise God. जेन्ना जेसू ही वोप्याची वोपार, जेसू जेन्ना दर्याचे देगेर रावन जेसू लोकांक पोचेक तो शिकवण दितालो आनी जेसू देवाचे उतर आमकां सांगता जायतो लोक दर्याचे दोडेर एकठावलो. व्हडलो जोमो, देवाचे उतर आमकां सांगता व्हडलो जोमो दर्याचे देगेर एकठावलो आनी जेसू व्हड्यांत बसून देवाचे उतर दितालो, देवाच्या उतराची समजणी दितालो. आनी जायते वपारी तो तांकां सांगतालो. देवाचे राजाचे वपार म्हणजे देवाचे राजाचे गूट तो संवसारी वस्तूक सोर करून एक गूट तो तांकां उक्ते कोत्तालो. मोगाच्यानो जायते भाशेचो लोक आसलो. हे पिक्चर आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. वेगवेगळे तरेचो लोक. थोडी जाणां देवाचे उतर आयकूंक येयलोली, थोडी जाणां पेकोवणी मेळूंक येयलेली, थोडी जाणां देवाचे उतर शिकूंक येयलोली आनी थोडी जाणां थंय कितें घडटा, कसल्यो जेसू अचोर्या मिलाग्री कोत्ता ते पळोवंक आयलेली. आनी थोडो लोक कोणये जेजूचे अगेन्स्ट कोण जेजूचे कितें म्हणटात आमी फुडें काडूंक येयलोलो. तर जायते तरेचो लोक आहलोलो आनी हो लोक देवाच्या उतराक भुकेलोलो. Praise God. देवाच्या उतराक भुकेलोलो कित्याक आमकां मेळटा जेजूचे मिसांव जावन आसले टिचींग, प्रिचींग एंड हिलींग. देवाचे उतर आमकां मातेवाच्या 9व्या वेस्वरांत 35व्या वळेंत जेसू देवस्थानांनी देवाच्या उतराची उतर शिकोयत
स्वर्गा राजाची बरी खबर परगोटीत आणि जिन्सां भासांचो पिडा रोग बरो करीत तो नगरा गांवांनी भोंवतालो. 35. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. सगल्या नगरा गावांनी भोवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचे शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी सोर जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. जेजू कारगाय हांगासर आमकां मेळटा जेजू देवस्थानांनी शिकवण दितालो. राजाचे शुभ वर्तमान तो परगोडटालो, शिकयतालो, परगोडटालो आनी पिडा रोग पेकोवणी दितालो. आणि फुडें जेजू वपार सांगता सांगता जेजू म्हणटा आयकात म्हणटा. सुरवातेकूच तो म्हणटा आयकात आनी जेन्ना ही वपार एंड जाता काबार जाता तेन्ना म्हणटा आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें म्हणटा. तांकां कान आसूंक नात काय? कित्याक लागून जेजू म्हणटा आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें? भावार्थाचे कान आसूंक जाय आसले. हय, आमी आमचे ओत्मीक कान उक्ते केलेले जाय. देवाक जाय, जेजूक जाय आसले. कित्याक ही वपार जावन आसली मुख्य वपार. आमी हे वपारीक म्हणटा मदर ऑफ ऑल पॅरेबल्स. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटा ही वपार जावन आसा बुन्याद सगळ्या वपारीची. आनीकूय आमच्यान उतर आहा आमची मास्टर की मुख्य चावी सगळ्या वपारीची. आमी जाणात न्ही मास्टर की एक चावी एखाद्या सगळ्या दाराक लागता. जाणात न्ही? तेच भाशेन ही मुख्य वपार जावन आसली. जोरी तोरी हे वपारीचो तो तुका अर्थ कळटा, ही वपार तो तुका समजता, तुका सगळे वपारीचो तुका अर्थ समजतलो. देवाचे राजाची शिकवण तुका शिकवणीची तुका समजणी मेळटली. आणि पवित्र पुस्तकात आमकां जायत्यो जेजून वपारी सांगलेल्यो मेळटात. 13वी वळ आमकां सांगता जेजू स्पश्टपणी 13वे वळीन सांगता. सिस्टर 13वी वळ मार्कू सिस्टर 4:30. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वपार तुमी नकळत तर हेर सगल्यो वपारी कश्यो जाणो जातल्यात. जेजू कारगा तर ही वपार जावन आसली मुख्य वपार मास्टर की बुन्याद सगळे वपारीची. आवय सगळ्या वपारीची मदर ऑफ ऑल पॅरेबल्स. जोरी तर तुमकां ही तर वपार समजना दुसरी कशी समजतली? तो देवाचे उतर, देवाचे राज हे वपारीचेर बांदलेले आसा. आणि फुडें जेजू 4 वेगवेगळे तरेची आमकां जमीन दाखयता. पयलें बी वाटेर पडटा म्हणजे पाथवे. दुसरें खडपाचेर पडटा रॉकी सॉइल. तिसरें बी कांट्यांनी पडटा थॉर्नी सॉइल. आणि चौथें बी बरे जमनीर पडटा गुड सॉइल. पयलें आमी पळोवया पयलें बी 15वी वळ सिस्टर. जी कोण उतर वोंपलां ते वाटेर आसात ती ही. तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलोलें उतर काडटा. देवा कारका
मोगाच्यानो आमी जाणाव हे पयले बी वाटेर पडटा. वाटेर म्हणजे आमी जाणाव वाटेर चलोन वयता ती जमीन घोट आसता चलोन वयता म्हणटकच थंयसर माती आसना. तो हे वाटेर ते बी पडटा आनी सुकणी येतात आनी ते घेवन वयतात. हांगासर सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर ओपलेले उतर काडटा. कित्याक सैतान येवन हे ओपलेले बी रोखडेच काडटा? कित्याक ते कोण वयर सांगता? वारले वाटेर वारले सिस्टर भितर वचना जमीन भितर वचना. हय ते उतर देवाचे उतर तेणी आयकले पूण ताची तांकां समजणी मेळूंक ना. आनी सैतान पळयता, सैतान चान्स घेता. सैतानाक नाका हे बी आमच्या भितर गेलेले. तो जाणा हे उतराक कितली ताकद आसा, कितलो पावर आसा, कितले हे उतराक बळ आसा ते सैतानाक खबर आसा. जितले पावटी आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळना तितले पावटी सैतान येता आनी ते बी आपूण काडटा आनी वता. तो जाणा हे बी तर आमच्या काळजांत तर हे जमनीत तर गेले जाल्यार ताका जायती फळां जातली म्हण ताका पीक मेळटले म्हूण तो जाणा. तो ताचे पयलीं हे उतर आमकां समजूंक ना तो रोखडोच येता आनी ते काडून वता. जायती पावटी आमी पळयलां आमी इगोर्जेन मिसाक वेता. उदाहरण म्हणल्यार मिसाक वेता. मिसाक आमी देवाचें उतर आयकता. थंयसर पाद्री कितें सांगता ते शर्माव आमकां त्या उतराची समजणी आमी इगोर्जेच्या भायर पावता म्हणसर आमी विसरता. इवन हांवूय विसरता. भायर पावता म्हणून तुमकांय जाता? प्रेज जीसस. जाता सिस्टर. म्हाका भायर पावता म्हणजे कित्याक आमचे मन आमी तयारी करून इगोर्जेन वचना. आनी हेच म्हज्या जिवितान जातालें. हांव मिसाक वयतालें वयचे पयल्या दिसा आमी चुकली आमची संवसारी तयारी करता. मिसाक वयतले जाल्यार पयल्या दिसा आमी ड्रेस आयन करतली, तेजेर खंयचे मोचे घालपाचे, खंयचे बॅग घेवपाचे, सारके ही आमी तयारी करता, संवसारी तयारी. पूण आत्मीक तयारी करिनासतना आमी इगोर्जेक वेता. आनी हे उतर जेन्ना हे देवाचें उतर इगोर्जेन आमी आयकता आमचे मन संवसारा वाटेन आमचे शॉपिंगाक मागीर हांव मिस जातकच वयतले चायेक वयतले आनी खंय वयतले आयज कितें रांदपाचें न्ही. होय सारके. हय तर हेच म्हज्या जिवितान जातालें. आनी जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळी देवाचें उतर हांव जेन्ना शिकूंक लागलें तेन्ना हांव सदांच मिसाक वेचे आदीं देवाचें उतर वाचून वयतालें. न्हू हांव एकटेंच, हांव म्हज्या घरकाराक तशें भुरग्यांक पयलीं हांव ती न्हेसपाची तयारी हांव ताचे पयल्या दिसा एक दीस एडवान्स ना वयच्या आदीं हांव पयलेंच सांगतालें देवाचें उतर तुमी वाचलां. आनी आयज मेरेन आमी देवाचें उतर वाचल्या शिवाय आमी घरांतली मिसाक डायरेक्ट वचनात. प्रेज गॉड. जेजू कारका. वाव जेजू कारका. जेन्ना तुवें देवाचें उतर घरासान तूं जेजूचें प्रेझेन्स आसलें तूं घरासान तूं गाडयेन वयताना जे कितें देवाच्या उतरान जेजू तुजे लागीं उलयता, पवित्र आत्मा उलयता. तूं इगोर्जेन पावच्या आदीं पवित्र आत्मा हे उतरावयर तुका जायते समजणी दिता. कितलीं जाणां आमी इगोर्जेन वयताना देवाचें उतर वाचून वयतात. प्रेज गॉड. जेजू कारका. आनी हाकाच लागून हे पयलें बी आमकां कसलेंच फळ दिना कित्याक त्या उतराची आमकां समजणी मेळूंक ना. दुसरें बी सिस्टर दुसरें बी खडपाचेर पडटा रॉकी सॉयल. तेच पोरी कोडपी जमनीर वोपलोली म्हणल्यार ही उतर आयकतोच रोकडीच खुशालकायेन ते घेतात. पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात देखून ती चोड वोगोत तोगोनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोकडीच
बावार्ता तावन कोडसोरून वेतात. तेजो कार्यक्रम हे बी दुसरे खडपाचेर पडटा ते बी आमी जाणा खडपाचेर म्हळ्यार ते बी फातराचेर पडटा आनी जेन्ना हे फातराक माती आसना ते ताका कोंब येतात वयल्या वयर कोंब येतात ते वयल्या वयर आसता पूण ताका मूळ घेवपाक फातराचेर जायना ही मनशां आनी ते वत येतूच देवाचें उतर म्हणटा ते वत येतूच रोखडेंच करपता मोगाच्यानो हे मनशां देवाचे उतर जेन्ना आमी मागण्याचे जमातींनी वेतात रितीराक वेतात आतां आमी जुमाचेर दिसांतल्यान आमी कितल्यो मागण्याचे जमाती आमी जुमाचेर अटेंड करता दिसपोटी पूण आमच्या जिवितान कितें जाता आमी आयकोता देवाचे उतर आयकोता आनी इतली आमी खुशाल जाता आयकोन प्रेज द लॉर्ड कोणू मेळ्ळो जाल्यार सगळ्याक प्रेज द लॉर्ड आमच्या तोंडात आसता एक सुमान भर आमी सारकी उमेदीन आसता हुंय रेतीराक गेली म्हणटोच पूण ते उतर पाळांक घेना कित्याक आमी घरा येतकूच आमी प्रॅक्टीस करिना ते उतर आमच्या वेव्हारान आमी घालिना आमी फकत थंयसर आयकलां पूण ते वेव्हारान आमी घालिना ताका पाळा येना फकत ते झाड कोंब येता पूण ते सुकता आनी आमच्या जिवितान मागीर दुमाळो येता कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमचे भितर राग कोडसाण हे सगळें आमचे भितर दुस्मानकाय आमचे भितर सोदता कित्याक आमी अजुनूय देवा सवे इश्टागोत अजुनूय जोडूंक ना आमी फकत थंयसरूच आयकिलें पूण घरा लागीं येवन ते आमी प्रॅक्टीस करूंक ना जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी मोगान ताका फारीक करचे बदले आमी रागान फारीक करता हे आमच्यान जरी तर तुजे भितर देवाचें उतर तुवें मोगान करूंक जाय पूण आमी आमचे भितर ते वयल्या वयर देवाचें उतर आहा म्हणटकूच आमी टीट फॉर टॅट दितात न्हय वय वय प्रेज गॉड ते मोगान जावपाक जाय आमकां देवाचें उतर आमकां म्हणटा पेद्रूची पयली चीट तिसरो आवेसवर 9वी वड प्रेज गॉड वाईट कोदींच वाईटान फारीक करू नाकात वो बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यांत आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें देवा कारका मध्ये आमचे सगळें कितें जाता आमी वायटान वायट फारीक करता पूण वायटान फारीक करचे बदलेक आमी ते मोगान फारीक करूंक जाय आगापे लाव आनी जेन्ना आमी ते मोगान आगापे लाव मोगान तर आमी फारीक करता आमी वायटाक हारयता देवाचें उतर आमकां म्हणटा दुस्मानाचो मोग करात तुमकां दुमाळो दितेल्या पासत मागात जे कोण वायट करता तांचे पासून तुमी मागात म्हणटा पूण आमी कितें करता आमी आनी रागान वता कोडसाण येता आनी आमच्या जे देवाचें उतर आयकलां ताची ह्या उतराची तपासणी जाता आनी पूण ते आमी तपासणी जाता तेन्ना आमी बदला घेता तेजो वायटान फारीक करता न्हय देवाचें उतर लूक 6:27 to 28 पूण तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात तुमकां जळटात तांकां बरें करात 28वी वड
तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशीर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. आम्ही देवाचे उतर आयकला हे बी आमच्या भितर गेला पण ते कित्याक वाडोना आम्ही दुस्मानात जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग करात आमच्या भितर राग शिजता जायते नेगेटिव्ह थॉट्स येतात कोडसाण येता रागान आम्ही बदता आणि आम्ही बऱ्यान फारीक करचे बदलेक आम्ही वायटान फारीक करता तांकां शिराप घालता देवाचे उतर म्हणटा वायट करता तांचे पासून मागात आम्ही मागता ना जायना आमचे लागी आणि हे बी हेच हे वायट कोडसाण राग हे बी करपता ते आनी बी पीक दिना देवा कारका Praise God. तिसरे बी काट्यांनी पडटा तो निसय वळ 18 ते 19 आणि कांट्या मध्ये वंपलोली ती आसात ती उतर आयकतात पूण ह्या संसाराचे हुस्के गिरेस्कायेची भूल आणि हेर वायट वंडोवण्यो भितर सोरून उतर दामून दवरतात आणि ताका पीक जायना. जेसू कारका हे तिसरे कांट्यांनी पडटा आम्ही जाणा कांट्याची झाडां जरी तर कांट्याची झाडां आहा जाल्यार बरें झाड थंयसर जायना त्याच्या भितर तर ते मदें झाड आहा जाल्यार ते वाडोवंक दिना ती सगळी जमनीची घोटसाण हे कांट्याचे झाड आपूण व्हडलें जाता आणि हे झाडाक चिड्डून दवरता हे बी वाडटा फुगार जाता आणि पूण तेका पीक कांय जायना हे मनशां जे हे बी पडटा खालसान हे तिसरे बी कांट्यांनी पडटा ते आम्ही हुस्क्या कोंतींनी बदता संवसाराचे हुस्के आमकां देवान आमकां सगळी बेसांवांनी भरल्यात पूण आमी हुस्क्या कोंती आमच्यो काबारूच जायनात भुरग्यांचें चिंतप तांकां तेंचें शिकोवप कितें जातलें घोवाचें कामाचें म्हजे घराचें आनी जायतो भार आमचेर आसता आनी इतली आमी भारान चेपता आनी आमी पयशां फाटल्यान वता गिरेस्कायेची आशा गिरेस्काये फाटल्यान आमी देवाच्या उतराक वेंग मारचे सुवातेर आमी संवसाराचे गिरेस्कायेक आमी वेंग मारता आनी आमकां हे बी वाडोवंक पावना बी वाडटा हे देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या कन्फेस कोत्ता देवाचें उतर म्हणटा पूण हे आमच्या जिवितांतल्या हुस्क्या कोंती आमकां हे बी चेपून दवरता जायते फावटी आमी मिसाक वेता रितीराक वेता सगळें कोत्ता पूण आमचे हे हुस्के कोंती एक सायडीन आमी हे सगळें कोत्ता पूण दुसरे सायडीन आमी हुस्क्या कोंती जेसू म्हणटा तुमच्या हुस्क्याचो भार म्हजेर घालात आनी हांव तुमची काळजी घेता म्हणटा पूण आमी हे देवाच्या उतराचेर आमी पातयेना आमी आमचे हुस्तोंगी देवाची बेसांवां आमचेर उपोट वतात पूण आमी बेसांवां दितोल्याक आमी विसरता देवाचो उगडास पासून आमकां येना कित्याक आमी संवसाराचे गिरेस्कायेक आमी चिकटलेली आसता आनी हे वरवीं आमी सैतानाक आमी दार उक्तें कोत्ता आनी आमचे भितर हे जे कितें बी आहा ते वाडोवंक शकना हे बी चिड्डून दवरता आमच्या हुस्क्या कोंतींनी आनी आमच्या जिवितांत हे वेळार हे बी जेन्ना वोपला आमच्या काळजांत आमकां तपासणी येतली पूण हे तपासणेचेर जैत व्हरूंक आमी देवाच्या उतरान जैत व्हरूंक गरज पूण आमी हातूंत आमी फसता कित्याक आमी संवसाराक लोबदलोली आसता बेसांवां दितेल्याक आमी विसरता
चवथें बियां आमी पळोवया. ही तिनूय बियां कांयच फळ दिवपाक पावनात. आतां आमी चवथें बी पळोवया. आणि बोरे zomnir बोंपलोलीं आसात. ही उतर आयकतात, ते मानून घेतात आणि पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आणि एकाक 100. जेजू कारका. हें बी जेन्ना हें बी आमच्या काळजान पडटा, ही मनशां हें देवाचें उतर आयकतात, तें उतर ती पाळटात आनी त्या उतरा पोरमोणे ती जियेतात. तांच्या जिवितांत कसलेय वादळ मोडा येवं, कसलीय पिडा येवं, कितेंय येवं, ती भियेनात. कित्याक तांची बुन्याद घोट आसता. जे भाशेन जेजू दिवपार सांगता, रेवेचेर आनी खोडपाचेर घर बांदला. जेन्ना वादळ येता आनी रेवेर आसलेलें घर मोडटा, तेच भाशेन आनी जेन्ना तुजें बुन्याद तुज्या खोडपाचेर आसा, तें तूं घोट आसता. हे मनशाच्या जिवितांत कसलेय त्रास येयल्यार ती भियेनात. कित्याक तांची इश्टागत जेजू सोबें घोट आसता. दिसपोटी ती मागण्याक वेळ दितात. दिसपोटी ती देवा सोबें बसतात, वेळ दितात. वेळ इम्पॉर्टंट. आमी दिसपोटी थोडो तरी वेळ आमकां देवान 24 वरां दिलोली आसात. थोडो तरी वेळ आमी देवाक दिवंक गरज. Praise God. ही माती घोट आसता, बुन्याद घोट आसता, ही मुळां भितर गेलोली आसता आनी वादळ येयल्या पासून हे ती हालोनात. जायते पावटी जाता न्ही, एक तर व्हडलो रूख आहा आनी तर एक तर बरें वादळ येयलें जाल्यार येदो व्हडलो रूख मोडोन पडटा मुळांतल्यान. कित्याक पडटा? ताचें मूळ वयल्या वयर आसता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत तर आमचो भावार्थ तर मजबूत जायना. हे देवाचें बी आमच्या जिवितांत तर वोंपला तें वाडत, मूळ तर घोट ना. आनी हय, जाल्यार हें बी आमच्या जिवितांत वादळ मोडा येयली जाल्यार आमी मोडोन पडटात. जाता न्हय? होय जाता भयणी. हय हय. तर म्हजे जिवितांत गेल्या 15 दिसा म्हज्या जिवितांत म्हजी एक टेस्टिमनी सांगता. जाले 15 दीस जाले हांव सुपरमार्केटान वयतालें घरांतलो वेपार हाडपाक. सुपरमार्केटांतल्यान येताना वाटेर हांव अशें चलोन येताना हांव फुटपाथी वयल्यान चलताना थोडी तरणाटी भुरगीं ती रस्त्यान हात हालयत म्हणजे एक्शन कोन्न ती उलयताली आनी उलयता ती जेन्ना हांव तेचो वाटेर चलोन वयताना ती म्हाका मेळटात आनी ती नको हांव सायडीन चलता आनी कितें ती तांचे हितून आनी तेंचे हो एल्बो बोन आसता न्ही, तर हो एल्बो बोन म्हज्या ओड्ड्याचेर सारको धपको दिता. ती एक्शनान उलयता न्ही, तेंची मिस्टेक न्ही ती, पूण एक्शनान ती उलयता न्ही, तो हो एल्बो बोन म्हाका सारको ओड्ड्याक तोपता आनी तेच वेळार सारके निंदेळ येता आनी हांव वण्टीक वचोन दोत्ता, एक शॉपाचे वण्टीक दोत्ता आनी जिसस 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 म्हणत रावलें. एक सेकेंड म्हाका कितें जालें तें म्हाका कांयच खबर ना. तेच थोड्या वेळान हांव उठलें, येयलें घरा लागीं, हांव स्क्रिप्चर म्हणत येयलें आनी घरांत कोणाकूच हांवें सांगूंक ना. हांव म्हणत रावलें आनी दूख गेली म्हजी, बरें जालें. दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दीस म्हणल्यार म्हजे लागीं न्हिदोंक जायना, म्हजे लागीं कितें उबारूंक जायना, कितें बँड जावपाक जायना, कांयच जायना. म्हळ्यार म्हाका त्रास जातात. ब्रेस्टान दुखता काय चेस्टान दुखता तें म्हाका कळना जालें. म्हाका दिसलें ब्रेस्टान दुखता म्हण. हांव काडलें आनी गायनीक डॉक्टरागेर गेलें आनी डॉक्टरीक सांगलें, आमचेच बिल्डिंगेन क्लिनीक आहा, तर डॉक्टरीक सांगलें अशें अशें जालां. तर ती म्हणपाक लागली तुजें हें ब्रेस्टाचे प्रॉब्लेम न्ही, तुका तुवें कार्डिओलॉजिस्टाक मेळपाक पडटलें म्हणपाक लागलें. कित्याक म्हाका दूख भरपूर जाताली, म्हाका ब्रिदींग पासून प्रॉब्लेम जाता दिसताले.
तर हांवें काडलें आनी हांव डॉक्टराक दुसऱ्या दिसा हांवें अपॉइंटमेंट घेतलो आनी हांव कार्डिओलॉजिस्टाक मेळपाक गेलें आनी घरकार म्हणपाक लागलो आपूण येता हांवें म्हणलें नाका तूं आनी येनाका आमचेच बिल्डिंगान तर हांव गेलें आनी डॉक्टराक हांवें सांगलें अशें अशें जालां डॉक्टर म्हणपाक लागलो ओके ECG करुया म्हणपाक लागलो लेफ्ट सायड दुखतालें तें म्हाका तर ECG करुया म्हणपाक लागलो ECG केली तेणी आनी ब्लड टेस्ट करुया म्हणपाक लागलो ओके म्हणलें आनी हांव ते रिपोर्ट केले ब्लड टेस्ट केलो ECG केले ECG रिपोर्ट म्हजो नॉर्मल येयलो आनी हांव घरा येयलें घरा येतकूच डॉक्टरान म्हाका रोखडोच थोड्या वेळान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की तुजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयला म्हणून तूं पोत्तून तूं क्लिनिकान येवपाक पडटलें तर हांवें पॉझिटिव्ह ओके हांवें आनी कांय सांगूंक ना हांव डायरेक्ट गेलें आनी क्लिनिकान गेलें आनी हांव भिवंक ना कितें पॉझिटिव्ह येयला तर डॉक्टराक वचोन मेळ्ळें डॉक्टर म्हणपाक लागलो ते सिस्टर मारिया खबर आसतलें TNT रिपोर्ट ट्रोपोनीन म्हजो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो तर डॉक्टर म्हणपाक लागलो हो ट्रोपोनीन हे हाय दाखयता तुजे तर हे तुका हार्टाक बीन कितें ब्लडाक कितें प्रॉब्लेम आसल्यार न्ही सिस्टर होय होय तर तुका म्हणपाक लागले मायल्ड हार्ट अटॅक येतलो म्हणपाक लागलो होय प्रेज गॉड होय मायल्ड हार्ट तुका अटॅक येतलो म्हणपाक लागलो आनी हांव डॉक्टराचें आयकिलें तेच टायमार दोतोरान सांगलें तेच टायमार हांवें जेजूच्या नांवान हो रिपोर्ट हांवें कॅन्सील केलो आनी जेजूक आर्गां जेजूक म्हणलें जेजू तुज्या गायेन आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणलें तुजें रगत म्हजे कुडींत व्हांवता म्हणलें म्हज्या काळजांत व्हांवता शिरांतल्यान व्हांवता म्हणलें आनी हांव जायते स्क्रिप्चरां म्हणत रावन डॉक्टर म्हणपाक लागलो तुका एमर्जन्सी हॉस्पिटलांत एडमीट घरा लागीं धाडूंक जायना कित्याक तुका मायल्ड अटॅक येतलो तर तुका एमर्जन्सी हॉस्पिटलांत वचपाक पडटलें म्हणपाक लागलो हय म्हणलें हांव भिवंक ना हांवें म्हणलें ओके म्हण सांगलें आनी हांवें तेच टायमाचेर म्हज्या घरकाराक फोन केलो तो भायर सरलेलो हांवें म्हणलें तूं तुजें काम जातकूच यो म्हाका डॉक्टरान सांगलां दुसरे कडेन वच म्हूण हांवें सांगूंक ना हॉस्पिटलान एडमीट म्हाका हार्ट अटॅक येता म्हूण सांगलें हांवें कांय सांगूंक ना हांवें म्हणलें तूं काम जातकूच यो हांव म्हणलें क्लिनिकांत रावता ओके आनी हे सायडीन म्हाका डॉक्टरान एस्पिरीन टॅबलेट दिली आनी म्हणपाक लागलो आपण हॉस्पिटलान फोन करता आनी तुका डायरेक्ट हॉस्पिटलान धाडपाचें हांवें म्हणलें राव मातशें म्हजो घरकार येतलो म्हूण सांगलें आनी म्हजो घरकार येयलो चली हांव आसता हांव हुशाल आहा सारकें काय कितें जालें हांवें सांगलें म्हाका डॉक्टरान म्हणलें एमर्जन्सी हॉस्पिटलान वच म्हूण सांगलां चल या म्हणपाक लागलो आमी एमर्जन्सी गेलीं डॉक्टरागेर गेलीं आनी थंयसर पावतकूच हॉस्पिटलान पावतकूच डॉक्टरांनी सगळे परत टेस्ट करुया म्हणपाक लागलो आनी हांवें म्हणलें जिसू हो तुज्या नांवान हो रिपोर्ट हांवें कॅन्सील केला हो रिपोर्ट म्हजो नेगेटीव्ह आहा आनी हॉस्पिटल हांव म्हणलें जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें जेजू आर्गां तुका दिता म्हज्या कुडींतले सगळे सादे सारके आहात एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू ऑफ माय बॉडी फंक्शन्स इन द perfection to which God has created to function. I forbid any malfunction and malformation in my body. In Jesus' name, by the wounds of Jesus, I'm completely healed. Thank you, Jesus, for healing me. I'm continuous, I'm mudota. So, एक दोतोर तिका तपासपाक येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो तुका खूंय दुखता हांवें चेस्टान दुखता ओके एक्सरे काडया म्हणपाक लागले कोण म्हणपाक लागलो तो ECG परत रिपीट करपाक जाय कित्याक आमी हॉस्पिटलान ते क्लिनिकान केला ते आमी एक्सेप्ट करिना म्हणपाक मागीर म्हणपाक लागले कोणें इको टेस्ट करपाक जाय म्हणपाक लागले हांवें म्हणलें सगळे टेस्ट हांव एकलें जेजू लागीं उलयता आनी हांवें सोमतो मोबायल बंद केलो म्हाका कोणाकूच सांगूंक नाका हांव हॉस्पिटलान एडमीट आहा हांव आनी जेजू हांव भिवंक ना आनी म्हज्या घरकाराक सांगलें कोणाकूच सांग नाका आमी फकत जेजू लागीं मागया म्हाका कांय जावंक ना हांव कंप्लिटली हांव बरें जालें त्याच टायमाचेर डॉक्टर येयलो आनी तेणें म्हणलें हो म्हजो रिपोर्ट तो रिपोर्ट आतां टेस्ट केला तो रिपोर्ट मेळूंकूच ना तेणी म्हाका म्हणपाक लागले तुका म्हाका सोमतें वॉर्डान घातलें आनी वॉर्डान घातलें हिंगासर म्हाका ती सुई मारली बँडेड मारली आनी ट्रिटमेंट स्टार्ट करुया म्हणपाक लागले तुका आतां आनी रातचें तूं एडमीट जावपाक रातचें आतां प्रायवेट गेल्यात आमी आयज रातचें आमी तुका ट्रिटमेंट स्टार्ट करतली
फाल्यां सकाळी तुजी एंजिओग्राफी म्हणपाक लागली. हांवें म्हळें जेजू म्हाका कसलीच पिडा ना, हांव ते एंजिओग्राफी हांवें कॅन्सील केली जेजूच्या नांवान. आणि हे रिपोर्ट केल्यात ते सगळे नॉर्मल येतले म्हणून हांवें जेजूचेर भावात दवरलो. आणि हांव आर्गां दीत रावलें. आय एम कम्प्लिटली हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. हांव म्हणत रावलें आणि हांव वॉर्डान म्हाका गायला ती सुई मारून दवरल्या सांजे ट्रिटमेंट स्टार्ट करतली म्हणून. सांजचे 5 वरांचेर सुमार डॉक्टर येयलो आणि म्हणपाक लागलो जेव्हा पळय ट्रोपोनीन म्हजो पॉझिटिव्ह येयलो तो परत टेस्ट करतो थंयसर नेगेटिव्ह येयलो. जेजू Praise कारका. God, Jesu Karga. Thank you, Jesus. इतलो देवाच्या उतराक पावर आहा मोगाच्या भाव भयणांनो. इतलो देवाचे उतर शक्तीवर पॉवरफुल उतर सारखे जिवे उतर ते. आणि तो रिपोर्ट पत्तून नेगेटिव्ह येयलो. मागीर एक्सरे काडली आणि इको टेस्ट केलो, सगळे केले, सगळे रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयले. जेजूच्या नांवान सगळे रिपोर्ट नेगेटिव्ह. आणि म्हाका वॉर्डान एडमिट केले. तेणी म्हाका डिस्चार्ज दिले. तुझे सगळे रिपोर्ट नेगेटिव्ह म्हणपाक. तर आमच्या जिवितान असली वादळ जरी तर हे तर फाउंडेशन जरी तर हे बी तर गोट मूळ तर नासलेले अटॅक येता म्हण अटॅकय नासना मनशाक खाला सकला पडपा जाता. कित्याक भिरांत येता. ना भियोना. देवाचेर भावात दवरलो. सगळे जेजूच्या नांवान कॅन्सील केले. प्रितीच्या भाव भयणांनो तर आमकां 15वी वळ आमकां कितें सांगता, 10वी वळ कितें सांगता ती पळोवया. सेम सिस्टर. होय होय सेम मार्क 4 10वी वळ. आणि तो एकलो असलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता असलोल्यांनी वेपारींची समजणी ताचे कोडे विचारली. जेजू कारका. मोगाच्यानो देवाचे उतरान हे उतर आयकून जायतो लोक जेजूचे येयलोलो. पूण सगळ्यांक देवाच्या राज्याचे गूट उक्ते जाले काय ना. फकत जेजूचे शीस थंयसर विचारूंक येयले. जेजूक ते विचारूंक येयले. ताची समजणी ते दी म्हूण सांगूंक येयले. जेन्ना जेजू एकसुरो आसलो तेन्ना आमी आमच्या जिवितान आमी जायते देवाचे उतर आमी आयकता. पूण जेजू लागीं आमी वेळ सारूंक गरज. एकसुरी बसून जेजू लागीं आमी उलोवंक गरज. पवित्र आत्म्या लागीं आमी उलोवंक गरज. जे कितें आमकां उतर समजना होली स्पिरीट आमकां म्हाका तें उतर शिकय. दिसपटी आमी देवाक वेळ दिवंक गरज. मागण्याक वेळ दिवंक गरज. हे देवाचे उतर आमी दिसपटी आमी ते वाचूंक गरज. जेन्ना हांव दिसपटी ते देवा फुड्यान वेळ सादता देवाच्या कृपेन हांव वता. देवाच्या राज्याचे गूट आमकां उक्ते जातात पवित्र आत्म्या वरवीं. आणि जेन्ना हांव देवाचे उतर हे वाचता हांव शिकता जिवो जेजू हे उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. आमी जायते पावटी आमी म्हणटा हांवें बायबल 3 पावटी 4 पावटी आख्खो बायबल रीड केलो म्हणटाय. पूण बायबल कितली 4 पावटी 5 पावटी वाचून कंप्लीट केले ते इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट देवाचे उतराची समजणी म्हाका कितली मेळ्ळ्या ते इम्पॉर्टंट. सारकें न्ही सिस्टर. More important, Jesus. समजणी इम्पॉर्टंट. आमी जायत पाटी आमी सगळी संवसार आमी भारान रावता बिझी रावता. पूण देवा सोबे आमचे कनेक्शन चडशें आसना. हे कनेक्शन आमी देवा कडेन कनेक्शन आमी घट करूंक गरज. जितले पावटी आमी मागण्या वयताय मिसा वयताय जे कितें आमी मिसा वयच्या आदी आमी देवाचें उतर वाचून या. येतोकोच जे कितें आमी शिकयलां ते उतर आमी येतोकोच आमी ते पोत्तून त्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक गरज. तेन्नाच आमच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न जातली. ते जेजू म्हणटा जे भाशेन दाक वेल चिकटून रावता. दाक वेल सांदे फांटे दाक वेलेक चिकटून रावतात तेच भाशेन आमी दाक वेलीक आमी चिकटून रावंक गरज. जॉन 15:5 घाली. João 3. John 15.
John 15. हांव दाखवेल तुमी फाटे जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबां फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. हे दाख जेसू आमकां म्हणटा दाख वेलीक आमी जेजूसान आसा दाख वेल आनी आमी ताचे फाटे आमी हे फाटे जेजूक आमी चिकटून रावंक गरज तेन्नाच सुबां फळां आमी दितेली. आनी फुडें जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोबे रावती जाल्यार तुमकां जायते मागात म्हणटा 7वी बोळ आमकां म्हणटा. तर हे उतर आमच्या जिवितांत आमी वोपुया, हे उतर आमच्या जिवितांत आमी किल्लावया. आमी आमचे भितरली कोणूच डायरेक्ट चवथे मातयेर चवथे जमनीचेर आमी पावूंक नात. सगळी आमी पयली जमीन क्रॉस केल्या, दुसरे पास केल्या, तिसरी पास केल्या आनी फुडें आमी चवथे जमनीर आमी पावता. हांवूय म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांवूय खाला पडला पूण हे जेजू म्हाका आपल्या उतरान जेजू म्हज्या हाताक धरून जेजून म्हाका वयर काडला. आयज आमी 4 भाशेची आमी जमीन पळयल्या हितूंतली आमी खंयचे जमनीत आसा काय आमी जण एकल्यान आमकांच आमी विचार करूया आनी आमच्या जिविताची आमच्या मनाची आमी नवसुदी करून हे देवाचे उतर आमी बरें किल्लावन बरें पीक आमी काडुया आनी हे उतर आमी दुसऱ्यांक आमी शिंपडावया. जेजू कारका. Amen. 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 United Praise teaching. God. सांगपा जाय Praise कोणाकूय God. जेजू कारका. United teaching. Praise God. जेजू कारका. Praise God. Thank you, आनी Jesus. कितें ऍड करपा जाय सिस्टर? No, beautiful. जेजू कारका. Praise Jesus. पवित्र आत्मा उलयलो तू कोटच्यान. Thank you, Jesus. जेजू कारका. देवाच्या उतराक आमी चिकटून रावया. जे भाशेन जाकोबाची पयली चीट म्हणटा 12 to 20 तुमकांच फोटो देवाचे उतर आयकोतात तसली न्हय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात तसली आमी जावया. James 1 20 to 23. Brother, you have anything to say? हांव फकत म्हणटालो की बाय एफ्रेमान एकदम बरी शिकवण दिली आमकां आनी ह्या 4 जोमणींतली ही ज्या 4 जोमीण जी आसली आयज आमी शिकल्या तातूंत फकत पयली जोमीण जी आसली ज्या जोमणी वरवीं ते उतराची सजमणी मेळोंक ना कित्याक पेंवचार येयलो आनी तें बी चोरून घेतलें. आयज आमी शिकल्या बाय एफ्रेमान आमकां शिकयलां तें पूण आमी बारीक पळत जाल्यार फकत पयली जमनीचेर सैतानाक पदवी आसली. फकत पयली जमनीचेर बाकी 3 जमनीचेर सैतानाक कसलीच पदवी नासली. म्हणटच सैतानाक नाका की आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळी. आमी आतां हांव म्हजीच खबर सांगत जाल्यार तुमकां कितलीं वर्सां इगर्जेन गेलो वाचप केलें पयलें वाचप दुसरें वाचप प्रेयर ऑफ द फेथफुल केलें इतले गॉस्पल आयकले इतले शर्मांव आयकले पूण आजून पासून उतराची सजमणी मेळोंक नासली. आयकलां आमी उतर खूब पाटी आयकलां वाचलां पासून पूण ते उतराची सजमणी मेळोंक नासली. म्हणटच आमकां खरेपणी भावार्थ जाय जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा रोमकारांक 10 20 17 म्हणटा भावार्थ कसो येता
देवाचें उतर आयकून कोण होय की नाही होय भावार्थ येवंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाचें उतर आयकून म्हणजे कितले फाटी आयकुपाचें पडटा दोन पाटी पयले पाट म्हणल्यार कितें भायर भितर आनी दुसरें भितर थान भायर पूण आमकां ती सोजमणी मेळना जाल्यार आमी 100 पाटी पयले आयकलां जाल्यार ती पयले आयकप जावचें ना आमचें पयले आयकप जावपाक आमकां जाय उतराची सोजमणी ती सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमी 100 पाटी आमी मिसांग वसो आमी खूब रितीरांक वसो कितले पाद्री कितले प्रिचर कितले प्रेगादारी पूण ती सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार आजून पासून आमचे पयले आयकप जावंक ना पळय 17 वड कितें म्हणटा म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश सिस्टर प्लीज म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो एक्चुअली आमचे भाशेन जे भाशेन ते 17 वड वाचल्या बरयल्या ती आमकां सामकी सुजमणी दिना पूण इंग्लिशीन बरयला faith comes by hearing and hearing by the word of God faith comes by hearing and hearing by the word of God म्हणजे आमकां देवाचें उतर आमकां खरेपणी आमचो भावार्थ उत्पन्न जावंक जाय जाल्यार खरेपणी त्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय त्या उतराक कितले पाटी आयकोपाक 2 पाटी आयकोपाक हियरिंग एंड हियरिंग पयले हियरिंग म्हणजे भायर थान भितर आनी ते भायर थान भितर वेताना ती सजमणी घेवन ते भितर वचपाचें तेन्ना तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता आतां आमच्या काळजाच्या जमनीचेर पडटा आनी जेन्ना आतां दुसरें हियरिंग जाता दुसरे पाटी आमी आयकता ते आतां भितर थान भायर पवित्र आत्मा आमकां सांगता म्हणजे पयले हियरिंग भायर थान भितर दुसरें हियरिंग आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता आनी हांव तें उतर पाळटां आतां म्हजो भावार्थ म्हाका फुडें व्हरता आतां म्हजो भावार्थ म्हाका सगळें जें देवान घडलां आपल्या सांगलें त्या उतरा वरवीं तें म्हज्या जिवितान घडोवन येता म्हणटच सैतानाक नाका पयलेच जाग्यार की म्हाका त्या उतराची सोजमणी मेळोंक नाका म्हणून तो कितें करतलो आतां आमी काय बरें आमकां बाय एफ्रेमान आमकां शिकयलां आयज कितलीं जाणां आयज देवाचें उतर आयकतना मल्टीटास्किंग करताले तुमी तुमी आतां कोणाक हात वयर करपाची गरज ना कितलीं जाणां मल्टीटास्क वय कितें तरी सांगता ती आपली कितें आपली उतरां उलयता पण हांव ते आतां रान्नीचेर दिता कोण फोन येयला आरे बाबा कितें कितें करताय रे ते कितें शिकयतात आमकां कितें कोण सांगता आमकां कितें पूण ती खरें सजमणी मेळोन तेच भाशेन आमी मिसाक वेता पयलें वाचप दुसरें वाचप कोण भितर पळयता कोण न्हेसला बरो कोणे फात घातला कोणे टाय घातल्या कोणे बरो शेणो घातला मागीर तो पाद्री तो दिसता ताणें खाड काडल्यात आयज तो शर्मा ताजो मूड सारको ना हे सगल्यो वस्तू आमकां आमच्या मनान येता तेजे उपरांत समजा हे मीस आतां जे 45 मिनिट्स जाता आतां हे मातशे सुबेज जाले पाद्री आयज कितलो व्हडलो शर्मा दिता म्हाका भितर म्हणजे रांदनीर ते रांदपाचें आतां बिर्याणी उरली आयज रांदपाक चिकन बरें सरबत केला सान्नां गेला हे म्हजें चिंतप अरे जालें मीस जालें वच भायर उतराची सोजमणी ना आनी उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार मीस जालें दिसाक 3 मिसां पासून केली उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना आमी फकत खायचो पाळटात गरजेचें म्हाका उतराची सोजमणी मेळोवपाक गरजेचें म्हाका कित्याक की दुसरें आयकप भितरल्यान भायर जें पवित्र आत्मा सांगतलो तें केन्नाच जावचें ना आनी म्हजो भावार्थ केन्नाच करतना हांव फकत धन करतलो हांव मिसाक बेतलो तेर्स करतलो नवेनां करतलो सगळें करतलो पूण कसलोच फायदो जावचो ना म्हाका ज्या दिसा म्हाका उतराची सोजमणी मेळटा तें उतर म्हज्या काळजाच्या जमनीचेर किल्लता आतां सैतानाचें सारकें फेस जाता तो आतां पळय वेता तेजे उपरांत कितें करता दुसरे जमनीचेर पडटा आतां तें किल्लता
पूण आतां जेन्ना ते भायर त्रास येतात, कोण म्हाका कितें म्हणटा, कोण म्हाका कितें सांगता, आतां म्हाका दूख भोगता तेन्ना कितें म्हणटा, परतून पडटा. पूण सैतानाक कसलेंच काम ना. हांवूच ते त्रासाक हे काबार करून उडयता ते बी. म्हणटच फकत पयले जमनीचेर सैतानाक पदवी आहा. सैतानाक गरज कितें, आमकां उतराची सजमणी मेळोवपाक नाका म्हणून. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, बुधवाराच्या बुधवारा खंयच्या रिती रागवेता, खंयच्या प्रेगादोराक आयकता, दिसभर देवाचें उतर आयकत हांव. पूण त्या उतराची सजमणी आमकां मेळना जाल्यार कसलोच फायदो जावना. देखून गरजेचें आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळोवपाक. आनी जेन्ना ते सजमणी घेवन ते आमच्या काळजाचेर पडटा, आतां पवित्र आत्मो आपलें काम करतलो. तो आमकां भितरल्यान आतां आमकां भायर सांगतलो. जेन्ना आमी तें उतर पाळटले, आतां आमी खरेपणी तें पीक दिवंक पावतले. 30, 60, 100 थोडी जाणां आमी आतां कॉमेस केला ऑलरेडी. आतां हे दिसले कितलीं जाणां आमी देवाचें उतर पद करता, आमी शिकता तें उतर, आमी दुसऱ्यांक सांगता. आमच्या जिवितांत तें उतर आतां आमकां फायद्याचें जालें. आमचे बाय फ्रेंड आमकां सांगला, तो तरान सांगलें, खूब वस्तू सांगल्यो. हे हार्ट अटॅक येता, हे येता. ती म्हणटा म्हाका दोतोरान कितें सांगलें तें म्हाका कांयच पडना. ते सगळे फटी त्यो. म्हज्या देवान म्हाका सांगलां, ताच्या गायन म्हाका पिकोणी मेवली म्हणून. हांव त्या उतराचेर म्हजी चोत्राय धरून तें उतर हांव पाळटां. कित्याक पवित्र आत्मा हांव भितरल्यान सारी की भायल्यान कितें आयकता रे, तुका हांव सांगता की ताणें तुका बरो केला म्हणून. आनी ती आतां आयज गोवायकी दिता. कित्याक तें उतर तिच्या काळजान बरें घट जालां, रिगून रावलां. आतां ताचें फळ जेन्ना त्रास येता, ताचें फळ तिका तिच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत आमी जेन्ना आयज देवाचें उतर आयकोंक येयल्या, कितलीं जाणां म्हणटलीं म्हजें जिवीत सारकें बरें, हांव आतां स्वर्गार आसा. आमी सगळीं स्वर्गार आसा. संवसारांत ना, पूण आमी सगळीं आमचें कितें तोंड उक्तें गेलें, आतां सगळे आंज बडवे येतात. कांयच वाडोल ना. आमचे कडेन पयशे भरपूर आहा, झाड आहा पयशांचे. मागीर आमच्या जिवितांत कितें गाडयो आहा, आमचे काजारी जीव एकदम बरें आहा. भुरगीं ना, भुरग्यांची भुरगीं आहात. बाय बरें विचार, ती सांगतली तुका. आमचे सगळे जिवीत जादोशी आहा. आमी बुडल्यान आमी बसांनी बुडल्यान. म्हणटलो सगलो कोण तुमी म्हणटल्यात तो अशी ना. कित्याक कितें तरी वाडोल आहा, कितें तरी त्रास आहा, कितें तरी म्हाका गरज आहा. आनी जेन्ना भाव भयणीनो हांव तें उतर घेता, कसलीच परिस्थिती जावन देवाचें उतर घेता, सजमणी घेता, काळजान तें रिगून दवरता, तोंड उक्तें करता, उलयत रावता, पवित्र आत्म्या बरोबर सांगत हांव तें करता दिसपट्ट्या जिवितांत. आतां त्या शिंगावाल्याक कितें टायम आहा म्हजे बरोबर फकाणां करपाक? बिलकुल ना. जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितांत येता. सगळें बरें जिवीत. हय, जे देवान योजिना आमच्या जिवितांत, ताणें पयलेंच्यान आमकां योजिना आपल्या भुरग्यांक आमच्या जिवितांत तें बरें घडोवन येवपाक. तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता. कित्याक आतां उतराची सजमणी मेळ्ळ्या. देखून भाव भयणीनो, कितें आमी आयज शिकलां तें आमची एक गरजेचें, एकदम गरजेचें उतराची सजमणी. द अंडरस्टँडिंग, प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज ऑफ द वर्ड. ही सजमणी मेळत जाल्यार आमच्या दीस रात, दनपारां रातीक, 2 सकाळीं खंयच्या टायमार तें उतर भितरल्यान पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो आनी आमकां सदांच एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले. ब्रदर आनी एक सांगता, आमी जायते रितीरा आमी अटेंड करताय. जायते हे रितीरा वयता, ते रितीर वयता, जायते रितीर. पूण ते देवा उतराची आमकां कित्याक समजणी मेळना? कित्याक आमचें मन हिलिंगाचेर आसता. तो प्रिचींग करता तेजेर ना सगळो टायम. केन्ना हिलिंग पार्ट येतलो तेजेर आमचें मन. आनी तेका लागून आमकां उतराची समजणी आमकां मेळपा नाका. आमी रित्या हातीन वयता, आमकां हिलिंग पार्ट जावं पयलीं. तो टायम केदो येतलो आनी म्हाका हिलिंग मेळटलें आनी मागीर हांव घरा वयतलें. देवा उतर घेवन हांव देवा उतरां समजून घेवन हांव घरा वचतलें. सजमणी मेवली, हिलिंग तुका मेळ्ळेंच.
Amen. एक पाटी सोजमणी मेवली तुका भुरगी मेळलीच तुका आम्ही उतराची समजणे सोजमणी ऐकून मेवली सर्विस मेवलीच देवाच्या उतराची सोजमणी मेवली पोर्तुगेज पासपोर्ट मेवलीच सगळे मेवलेच जाय म्हाका फकत उतराची सोजमणी कित्याक सोजमणी मेवत जाल्यार एक काम जालें दुसरें काम पवित्र आत्मो करतलो तो म्हाका भितरल्यान तें करतलो हाडटलो म्हज्या मनान आनी तें म्हज्या जिवितान घडटलेंच कित्याक देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक बेसन आनी भरपाक ताका जाय आमी आमचें जिवीत धादोशी जावपाक देवाक खूब खुशालकाय भोगता जेन्ना ताची भुरगीं बरी फळां दितात तोखतात तसलीं फळां दितात आनी तांचें जिवीत बेसांनी भरोवन ती आतां दुसऱ्यांक बेसांनी भरपाक वावुरतात आमेन. God. Amen. 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 Okay. Brother, आमची बहीण ऑनर लाईट एक टेस्टिमनी हात गेली जेजू आणि ती कारता. टेस्टिमनी जाल मुटरी मातशें ओस नाकाय आयज एक बरी पार्टी आहा सोड नाकाय ठीक मातशें रावन चल ऑनर लाईट Praise Jesus. Sister Honor. Hello. सिस्टर आम्ही सगळीं आता रेडी आहात आमची टीव्ही सगळी फायन ट्यून जाल्या आमचे कान फायन ट्यून जाल्या स्वर्गार टीव्ही देवाची आणि बापाची आणि जेजूची सगळी ट्यून जाल्या कॉमेंट्स कर तू Katrina. Hello. Praise Jesus. गेले Sister Honor. Unmute for. या हुई आणि हुई गेलो नुसता मल्टीटास्किंग. बंद कर बंद कर. Praise Jesus. असू गेलो नुसता. Praise God. Prepare yourself by closing prayer. Testimony next time. जेजू कारता. जेजू कारता. मोगला बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या अर्घां आणि महिमा दिता मोगला बापा हांव तुका अर्घां दिता हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या भावां आनी भयणां पासत अर्घां दिता ह्या सोबीत सेशना पासत बापा तुका अर्घां दिता भोयणी एफ्रेमा पासत तिने आमकां तुज्या उतराची बरी समजणी दिली पवित्र आत्म्या तुका हांव अर्घां दिता तुवें भयणीक तुज्या उतराची समजणी दिवंक तुजो आदार दिलो बियांचे ओपारी वरवीं देवाच्या उतराचेर बरे भाशेन समजणी दिली देवाचें उतर म्हळ्यार जिवीत तर आमी बरे जमनींतले बी वोमता बरे जमनीक बी वोमता तेच भाशेन आमच्या काळजांनी देवाच्या बऱ्या उतराचें बी वोंपूंक आनी बरी पीक हाडूंक आमकां बापा तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार फावो कर हें हांव मागणें करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन.